ही खूप पयलींची केस. जी केस डायरेक्टर पंचायतीन आशिल्ली, पूण कोणी रिस्पॉन्ड करूंक ना. ताका लागून म्हाका दिसता जो कंप्लेनंट आशिल्लो पळय तो हायकोर्टान गेलो आनी कांय फॉलोअप जावंक ना. म्हणून ताणें हायकोर्टासून ऑर्डर हाडली की तेचेर बेगींतल्या बेगीन ती एक्सपिडायट जावची. अकॉर्डिंग टू दॅट ती डेमोलिशन जे स्क्वॉडाक एप्लाय केलें आनी आयज आमी हांगा आयले. हांगा आयले तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की जे स्ट्रक्चर जे कितें मार्क केल्ले तेन्ना पयलींच्या सेक्रेटरीन हांगा जो रिपोर्ट केल्लो तो जर पळयलो आनीक जी पार्टी आसली रिस्पॉन्डंट पार्टी आसली तेंचे कडेन जे प्लॅन आशिल्ले त्या प्लॅनाचेर पळयलें जाल्यार 4-5 स्ट्रक्चर जे ऑलरेडी प्लॅनाचेर आसा मिन्स सर्वे प्लॅनार आसा तेय तितून इन्क्लूड आशिल्ले. हेतून इन्क्लूड आशिल्ले इल्लिगल म्हणजे इल्लिगल जे स्केच काडिल्ले त्या इन्क्लूड आशिल्ले. पण जो प्लॅन पळयतकीर कळ्ळें की ते जे स्ट्रक्चर आसा ते लिगल आहा आनी दोनूच स्ट्रक्चर त्या प्लॅनार जे इल्लिगल दाखयताले. आतां जे पार्टीन एका स्टेक एप्लाय केला. जे आपले जे बाकीचे स्ट्रक्चर आसा पळय ते स्ट्रक्चर लिगल म्हण त्यांनी क्लेम केला आणि जे स्ट्रक्चर जे प्लॅनाक नाशिल्ले ते आमी हांगा डेमोलिश केला. We had filed a writ petition in the High Court directing the demolition of all these illegal structures. These structures are around 16. So this is actually a full-fledged 4-star commercial beach resort they were running. So actually in the year 2011, the village panchayat had issued a demolition order against all these structures. But for reasons best known to the authorities itself, the village panchayat did not carry out this demolition. So when it came to our notice that this demolition order wasn't executed, we immediately filed a writ petition at the High Court, and after multiple hearings, the High Court was pleased to direct demolition of all these structures, that is around 30 to 40 rooms, this illegal 4-star beach resort. That is, this resort is spread on around 40,000 square meters of land in Calangute village. Maka disona eddi only property Kalangutan konachi aha म्हणून. And these people are doing gross blatant violations of the Panchayat Raj Act and the GCZMA norms. टोटल 16 स्ट्रक्चर्सांचे डेमोलिशन येयल्ले हा. ते तितूंतले आता तेंच्यांनी 3 की 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले हा.